बिल्डिंग कंप्लीट जावपा खातीर वयतली। मागीर तेचे उरता फिश मार्केट। ओके, हो प्रोजेक्ट ऑलरेडी चालू आसा, तो इन टायम कंप्लीट जातलो। इन लॉंग रन वास्को म्युनिसिपालिटीचे स्कूल आनी एक स्कूल आसा, ह्या दोनूय स्कुला खातीर आमचे बाब कार्लोस आल्मेदा त्यांनी नवीन जागो आयडेंटिफाय केला। तो जाग्याचेर ते इन फ्युचर प्लॅन करता की ते स्कूल जे आहा ते हे सेपरेटली थंयसर जावचे, ते इन लॉंग रन तो प्रोजेक्ट घेतलो वयतलो। अशा पद्दतीन इलेक्ट्रिसिटीचे वेरियस इश्यूज आशिल्ले। इलेक्ट्रिसिटीचो चीफ इंजिनियर हांगासर आयिल्लो, ताका ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिला। फक्त अंडरग्राउंड केबलिंग एक काम आहा ते तेंचे बायनाचे कंप्लीट जातले बेगिनात बेगीन। दुसरें काम 46 करोडचे कितें तरी आसा, ते EFC खातीर आसा, तेजी बेगीन थोड्या दिसां भितर सँक्शनी तांकां मेळटली। अशा पद्दतीन वेरियस डेव्हलपमेंटल वर्क ही जी आसा ती हांगासर घेतली वयतली। तिसरी गजाल, आज संसद मतदारसंघाचो बाब जयंत जाधव, ताका आमी रवींद्र भवनचो अध्यक्ष ताजी ऑर्डर ताका आज दिल्ली आसा। रवींद्र भवनचे थोडे कितें तरी काम उरला, AC प्लांट तांचो, तोय जाता तितके बेगीन रिनोवेट करून परत एकदां रवींद्र भवनूय जे आसा हे नेटात सुरू जातले। अशा पद्दतीन CO बाकीचे आमचो DMA हे सगळे जाण एक फक्त GSIDCच्या वतीन तेजे मेजर काम बस स्टँड आनी थंयसरली एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग हे मेजर काम आशिल्ले। बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रॅक्टर्स ते काम खूब डिले जायत गेले। कॉन्ट्रॅक्टर आमकां बरो मेळना, कोवीड आनी हे ते, बट आमी ठरयलां तरी सुद्दां म्हणजे एक तर जाता तितके बेगीन बस स्टँडाचें काम हे परत सुरू करता। हे फुडल्या एक 5-6 म्हयन्या भितर तें काम जे आसा ते ऑलमोस्ट चालीक लागतलें आनी जाता तितके बेगीन ते पुराय करपाची इच्छा आहा। उरता उरलो जो वार्नापुरी सडा जो हायवे आमी गॅमन इंडिया हेच्या मार्फत जो कन्स्ट्रक्शन्स करता, ताज्या खातीर वास्कोंतले ट्राफीक कमी जावपा खातीर ताका जो अपवर्ड वे जो आसा ट्राफीक कमी करपा खातीर ताजी तेंच्यांनी ऑलरेडी एग्री केला, जेणे करून हितूंतले वास्कोंतले ट्राफीक कंजेशन सगळें कमी जातलें। तो आमी 19 डिसेंबर पर्यंत वास्को वार्नापुरी रोड कंप्लीट करता। तोय जो आसा अपवर्ड वे वचपाचो, अपरायट वे वयर वचपा खातीर तोय हातात घेवपाचे आहा, जेणे करून ट्राफीक कंजेशन कमी जावपा खातीर। उदकाचे व्हडले इश्यूज तशे वास्कोन ना, बट इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज थोडे बहुत आसा, ते सगळे रिजॉल्व जातले। अशा रितीन ओवरऑल कॉन्स्टिट्युएन्सीची डेव्हलपमेंट म्हणून सगळे ऑफिसरांचे फॉलोअप दवरलेलो। जाता तितके बेगीन फुडल्या 5 ते 6 म्हयन्या भितर हे सगळे प्रोजेक्ट जे आसा रिव्यू ऑफ डिफरंट डेव्हलपमेंट वर्क। एक मेजर म्हणल्यार हायवे जाल्यार वास्को एक्चुअली डेथ्स खूब जाले। इवन आमच्या भोसलेची बायर पिड्यार, तुमकां खबर आहा, सुरेश भोसले बायर, मेनी डेथ्स इन वास्को। हायवे जाले जाल्यार आमकां फायदो खूब वास्को फायदो कसो, वास्को ट्रॅफिक कमी आसतले। दिस इज अ ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ एक्स CM मिस्टर पर्रीकर। दे आर थँकफुल आयज आमचे CM डॉक्टर प्रमोद सावंत, ही इज कॅरिंग फॉरवर्ड पर्रीकर लेगसी। दिस इज फर्स्ट स्टेप इन वास्को। सेकंड म्हणल्यार एक जालें, सेकंड हांवें CM रिक्वेस्ट केला फॉर ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशन। सी ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशन म्हणल्यार लोकां आजून तकलें वचना। ब्लू फ्लॅग म्हणल्यार कितें? ब्लू फ्लॅग म्हणल्यार द बीच वील हॅव एम्युनिटीज लायक पार्किंग, लायक टॉयलेट्स, ऑल अदर एक्टिविटीज। सी इट नॉट दॅट आमी कोणाचे एगेन्स्ट ना, आमी फिशरमॅन वील टेक देम इन कॉन्फिडन्स। सी ब्लू फ्लॅग जाल्यार वास्को विल प्रॉस्पर। बायणा पयलीं आहलें, बायणा वॉज समथींग बॅड फॉर वास्को, बट वास्को वॉज prospering. I want Baina to become like Kallang and Baga. So I'm thankful CM and Tatin gave them. There are many more issues here, like fire service office, building, a bus stand. Bus stand will be in 3 phases now. CM an idea dila me 3 phases, Lalan 3 phases here. It was a big project. 3 phases with administrative building, the depot as well as the bus stand. There are 3 phases, different phases. So within by CM and time frame by September 30th to tender the first phase. Things are happening. आणि आज म्हाका लोकां आनी देवर करून म्हणपा जाय on behalf of CM for giving a good majority to the council. As Milind Naik, Mavina now we have formed the council, so we will show development. This is what we are doing. It's all interlinked. आम्ही सांगले लोकां काउन्सिलर MLA एकठांय काम कर, हाय काउन्सिलर MLA आणि CM एकठांय काम करपा जाय, जाल्यार काम जाता, नाल्यार काम जावपा ना।